फोंड्या शिशिरोत्सवा निमतान वीरभद्र जालो। नवरदेवाची मिरवणूक काढले उपरांत वीरभद्र जाता। पळयात कांय खिणचित्रां। आडिस्कुआ ब्युरो रिपोर्ट। हांगा विठोबाच्या देवळाच्या प्राकारांत जावपी हो शिशिरोत्सव अर्थात सगळ्या गोंयांत सध्या शिगम्याचो उत्सव साजरो जायत आसा। तोच हो शिगमो शिशिरोत्सव नांवान हांगा वळखलो वता। फाल्गुन पंचमी कृष्ण पंचमी ह्या दिसा रंगपंचमी अर्थात हांगा अळडुणे म्हणून जाता आनी अळडुणेच्यान ह्या शिशिरोत्सवाक सुरवात जाता। विठोबा देवळा कडल्यान वाजन सुवारी वाजयत भुमिपुरुषाचें जें देवस्थान आसा दुर्गा वाठार थंय वता आनी थंय देवाक रंगपंचमी जाता अर्थात हळडुणे जाता। सगळे ग्रामस्थ थंय जमतात आनी ती रंगपंचमी खेळटात देवा वांगडा। थंयच्यान मागीर परत सुवारी आसा तशी आठवड्याच्या देवळान येता, थंयच्यान विठोबाच्या देवळान येता, थंयच्यान नंदकेश्वराच्या देवळान वता आनी मागीर त्या दिसाचो कार्यक्रम आटोपता। फुडले 3-4 दीस सदांच देवळाच्या प्राकारांत सुवारी वाजयली वता। सुवारी हे खास अशे म्हणजे घुमटाचेर वाजयल्ले वाजप आसता, ताका एक खास लय आसता। त्या नंतर फुडल्या दिसांनी जी आजूबाजूची देवस्थान आसा तांकां आमंत्रण दिलें वता। म्हणजे मुखेश्वर देवूळ आसत, नंदकेश्वर आसत, आठवड्या देव आसत, आठवड्या देवाची रंगपुजा केली वता। त्यानंतर खासियत म्हणजे पीर जो पोटान म्हणटा थंय लागींच हांगा दर्गो आसा। त्या दर्ग्यान जो मुस्लिमांचो देव आसा किंवा ताका पीर म्हणटा त्या पिराकूय आमंत्रण दिलें वता। ही धार्मीक सलोख्याचें एक उत्तम उदाहरण आसा। नवऱ्याची मिरवणूक आसता, हे सगळें प्रतिकात्मक आसता। नवरो आसता पूण ताच्या वांगडा व्हंकल आसता, बोडगी बसलेली आसता। फुडें चले भुरगे चलयांचो वेशभूषा करून ते फुडें नाचता आनी जग चलवता म्हणटा आनी त्या तितूंतल्यान एक ह्युमर क्रिएट करप किंवा एक मजेशीर वातावरण निर्माण करप हो ताचो प्रामुख्यान हेतू आसता। मागीर वयर बसलेली बोडगी किंवा नवरो आसता तो सुपान कांदे भजी घेवन बसता पयले त्या लोकांचेर शेवटून मारता। जे गांवांत नवे लोक येतात म्हणजे सयरे येतात किंवा खास करून जावय बिवय येतात, ह्या जावयांनी पयलीं एक खास आकर्शण आसतालें। मागीर जी चेडवां चेड्याचे चेडवा जावन नाचता तेंच्या वांगडा तांकां नाचप, मागीर लजत लजत नाचप, तेंचे कडल्यान मागीर देवस्थाना खातीर वांगडाच पटी घालप। जर जावय बरो पेजाद आसा जाल्यार पेजाद पटी, असो सगळो प्रकार एक खेळीमेळीचें वातावरण आसतालें। ही नवऱ्याची मिरवणूक जाली, देवळा कडेन पावली की मागीर अफकोर्स नवऱ्याच्या मिरवणुके वांगडा पयलीं पासून बऱ्याच जाणांक हो पथक आसता तेचेर ते नाचप ही एक वेगळी मजा आसता। त्याच्या नंतर मागीर परत सुवारी वाजयली वता, गणपती नाचता आनी त्याच्या नंतर खरें अट्रॅक्शन म्हणटा तें वीरभद्र। गोंयांत वीरभद्र हो प्रकार खूब कडेन खेळ्ळो वता, म्हणजे धाला मांडा वयल्यान वेगवेगळ्या शिगम्यांनी किंवा इतर ठिकाणी। परंतु गोंयांचो जर विचार केलो जाल्यार सांगे, फोंडे आनी सांखळी हे 3 जे वीरभद्र आसा ते खूब फामाद आनी तितूंतलो आयचो फोंड्याचो वीरभद्र अत्यंत रौद्र रुपांतलो असो हो वीरभद्र फोंड्याचो पयलीं पासून फेमस सारको। तेची वेशभूषा, तेची रंगभूषा, तेचें नाचप, त्यो उज्याच्यो चुडयो घेवन नाचप, तलवारी घेवन नाचप आनी शेवटी मागीर प्राकारांत पावतकूच तेचेर भार येवप आनी एकंदरीत हो सगळो असो वातावरण कशें आसता की रसरशीत कशें आसता। म्हणजे मुळान वीरभद्र तसो कर्नाटकांतलो यक्षगान ह्या प्रकारांतल्यान आयिल्लो।